आयज तेंच्यांनी कराटे हो एक नॅशनल लेवलार खेळ्ळो आसा आनी आयज गोंयभर ते कराटे प्रमोट करता. हो आयज गोंयाचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो हो प्रोग्राम आसा. तरी हांगासर अरावंड 1200 पार्टिसिपंट आसा. तेज्याकून चडूय जावं शकता. पण ह्या कराटे चॅम्पियनशीप हितून पार्टिसिपेट करपाक भुरग्यांक हे प्रमोट करपाचो हो हेंचो व्हडलो इनिशिएटीव आसा. हांव तेंच्या टिमीक खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता. तांकां एक सगळ्यांनी एक क्लॅप दिवचें. आयज हो नॅशनल गेम्स पर्यंत पावता. कित्याक आयज नॉर्थ गोवा जाता तसो तो सावथ गोवाकूय जातलो आनी सावथ गोवा जाल्या उपरांत स्टेट लेवल थ्रू तो नॅशनल लेवलार वयतलो. आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सुद्दां आमी पळयता की एथलेटिक्स हो सुद्दां तेंच्यांनी आमचे गेम्साचे नॅशनल गेम्स तितून प्रमोट केल्लेले आसा. आनी हे अशेंच आमच्या इंडिये भर जे आमचे पार्टिसिपंट्स आसता, आमची जी भुरगीं आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा फुडें सरपाक आनी एक आदार मेळटा ह्या प्रेजिडंटाचो तसोच सेक्रेटरी तशेंच तेंची टिमीचो की तांकां सपोर्ट मेळटा आनी फुडें वचपाक हो तांकां एक प्लॅटफॉर्म आसा. आयज हांव तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. तशेंच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सुद्दां हे आमच्या प्रत्येक स्टेटीक एक फुडें काडपाक भुरग्यांक एक हो प्रयत्न करता. आनी अशें सगळ्यांनी ह्या भुरग्यांनी सुद्दां पार्टिसिपेट करचें आनी आपलो सपोर्ट दाखोवचो आनी हेंच्या सगळ्यांनी असो सपोर्ट दिवचो अशें हांव मागता. Karate has been around for more than 400 years and it started way back in Okinawa in Japan. Today we have literally millions of people practicing karate all over the world, and there are the new sports which have come up like taekwondo, wushu and several others. But the thing is that standardization wise, that is why karate was approved for the last Olympics. Okay, in Japan when they had it, Tokyo Olympics, karate was introduced and now it's become totally worldwide. So the thing is that to have a standardized system all over the world is very difficult, but the karate world has come together and made a standard which is followed in every country. As a result, it becomes very easy to qualify the same at an Asian or world level. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.